सगली स्तुती, वाकाणी आणि भोवमान भोव त्या देवाक, आमच्या सुर्गींच्या बापाक. आमेन. जेजू मार्कूच्या शुभ वर्तमानाच्या पयल्या ओवेस्वराचे 15वी वळींत अशें म्हणटा: नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आयज आमी एका मुखेल विशया विशीं तुमचे मुखार उलोवंक आयल्यांत. तोच विशय जो 2000 वर्सां आदीं स्वामी जेजू क्रिस्त हे पृथ्वीर आयलो तेन्ना उलयल्लो, आनी तो म्हणल्यार देवाचें राज. आनी तशेंच देवाच्या राज्याची परगटणी हो आमकां भाग्यवंत आंकवार मायन तेर्साच्या उजवाडाच्या मिस्तेरांत नियाळ करूंक दिल्ल्या गुटांतलो एक गूट जावन आसा. आतां जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी सोडवणार कसो स्विकार केल्ले जायते लोक आसात, आनी देवाच्या पुताचे भाग्यवंतपण आनी परिशुद्धपण ते वाखाणटात. पूण ताका जल्म दिल्ल्या ताचे आवयचें भाग्यवंतपण आनी परिशुद्धपण सगळेच स्विकार करूंक शकले नात. आनी खऱ्यांनीच ती सुभागी आनी परिशुद्ध. सुभागी हाचो अर्थ जावन आसा भाग्यवंत. तर आमची आंकवार माय सुभागी आनी परिशुद्ध, कारण पवित्र आत्मो खाशा लुकासाच्या पयल्या ओवेस्वराच्या 40:2 हे वळींत एलिझाबेथा वरवीं व्हडल्या ताड्यान उद्गारून म्हणटा: ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं, आनी सुभागी तुजे खुशीचे फळ. देखून जेजू क्रिस्त आनी जेजूची आवय मारिया, जी जावन आसा आमची परिशुद्ध माय, ती दोगांय सुभागी आनी परिशुद्ध. आनी ताका लागून जे कितें भाग्यवंत आंकवार माय आमचे कडेन उलयल्या, ती सगळीं उतरां विस्वास फावो आसलोली आनी खरी. संवसारांत दिश्टी पडलोल्या सगळ्या जाग्यांनी तिणी आमचे सोवे आसलोल्या आपल्या आवयपणाच्या मोगान आमकां आदी फुडेंच शिडकायल्यांत, सदांच सांगून: म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो, जिवीत बोदलात, म्हज्या कोतावीण काळजांत आसरो घेयात, तेर्साचे मागणे करात, तेर्साच्या मिस्तेरांचेर नियाळ करात. म्हजो अपुरबायेचो पूत तुमचे सोवे परतून येवचो वेळ जालो. भाग्यवंत आंकवार मायेच्या सगळ्या संदेशांची बुन्याद पवित्र पुस्तकांत आसा. तर आयज आमी देवाच्या उतरांतल्यान तिच्या संदेशांची चवकशी करुया. हेब्रावांक बरयलोले चिटींत 9 ओवेस्वर 28वी वड अशें म्हणटा: तशेंच समेस्तांची पातकां काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाकूच समर्पण दिलो. दुसरे पावटी तो दिश्टी पडटलो, पातो काडूंक न्हय, पूण ताची वाट पडून आसतल्यांक तारण दिवंक आपल्या भुरग्यांक दिल्ल्या संदेशांत आपलो मोगाळ पूत खंयच्या उद्देशाक लागून आमचे मदें परतून येता त्या विशीं भाग्यवंत आंकवार माय उलयल्या. आनी जेजू क्रिस्त परतून पातो काडूंक न्हय, पूण पातकां सोडून दिवन ताची आशेन वाट पडून आसतल्यांक तारण दिवंक तो येता म्हूण हें देवाचें उतर स्पश्ट करता. आमी जाणाव की जेजून आपल्या पयल्या येण्यांत आमकां पातकाच्या बोगसण्याची कृपा दिली. सोडवणेच्या ह्या पयल्या भागान सासणीक जिवीत जोडूंक सगळ्यांत व्हड आडखोलीक म्हणजे आमच्या पातकांक फुडो केलो. पूण जेजू क्रिस्त आपल्या दुसऱ्या येण्यांत करता तें सोडवणेचें एक काम उरलां. आनी हाचो उल्लेख पेद्रूचे पयले चिटीच्या पयले ओवेस्वरांत 5वी वळींत केला. तुमी भावार्थान जेजूक मानून घेता देखून देव तुमकां आपले पदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेन रावतात. काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करतलो. देखून काळाच्या शेवटाक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यांत एक व्हड सोडवण आमकां उगडापी जावची आसा. आनी ह्याच कारणाक लागून भाग्यवंत आंकवार मायन आमकां पातकाक फाट करूंक
जिवीत बदलूंक आनी हे सोडवणे खातीर एकदम जोतनायेन तयारी करूंक सांगला. आदल्या कोरांतले प्रवादी आनी नितीवन मनीसपुर्यान सगळे सुमयाच्या दुसऱ्या येण्यात उगडापी जावची आसा ती सोडवण सोदताले आनी ती कशी जोडून घेवंक जाता त्या विशीं चवकशी करताले. पेद्रूच्या पयले चिडींतल्या त्याच ओवेस्वराचे 10वे वडींत आमी वाचता. ह्याच तारुणाक प्रवादी रावताले आनी ते कशें जोडचे ते सोदीत आसले. आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या वरवीं तांणी आदी फुडेंच बाकितां केली. तर शेवटाच्या काळांत जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां मेळची आसा ती सोडवण कितें काय? देव जो सासनीक तोरणाटो आनी सदांकाळ जियेता ताच्याच रुपान आनी सारक्यान आमकां रोचल्यात म्हूण आमी जाणाव. आमकां दुयेंस पिडा, जाणटेपण, कुसवणी आनी मरण नासतना ओमोर रावंक रोचलोली. आदवान जर एदेनेचे बागेंत पातोक आदारूंक नासले जाल्यार तो आयज पर्यंत जिवो आसपाचो. ताका आनी ताचे सगळे वंशावळीक पातकाची मोजोरी फावो जाली आनी ते म्हणल्यार मरण. आनी आदावान पातोक केल्ले गुडयेतावन मरण मनशाचेर आपलें दोनीपण चलयत आसा. पूण आमचे कुडींतल्यान मरण काडून उडोवंक आनी जें दोनीपण आनी शक्ती दिवन आमकां रोचलोली तें सगळें आमकां परतून फावो करूंक देवाची एक येवजण आसा. आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देव ही सोडवणेची वर्ती येवजण शार्ती पावयता. 2000 वर्सां फाटीं जेजू क्रिस्तान येवन पोरजे मोदें वर्ती पदवेदार कर्तुत्वां केली. पिडेवंतांक पेकोवणी दिली, देंवचार भायर काडले आनी मेल्ल्यांक पुर्यान नव्यान जिवंत केलें. पूण आयज आमी पळयतात की मनशांक अजून पर्यंत देंवचार, दुयेंस पिडा आनी मरणाचे कोश त्रास अनुभवंक पडटात. कारण जेजूच्या पयल्या येण्यांत ताणें असलें कांयच काडून भायर उडोवंक ना वो तांचो भस्म करूंक ना. फकत ताचे दुसऱ्या येण्यांत पातकाचे हे सगळे परिणाम काडून भायर उडोवंक परतून आमची ओस्कोत कुडींक सासनीक जिवीत फावो जाता. ह्या विशीं आमी फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीच्या 3रे ओवेस्वराचे 20 आनी 21वे वळींत वाचता. पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच आमच्या सर्वोंडाराक सुम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. तो हे आमचे हलके कुडीचे रुपांतर करून ती आपले मोहिमेवंत कुडी सारकी करतलो. सगळ्यो वस्तू आपणाचे अधीन तो करूंक शकता तेच पदवेन तो हे रुपांतर करतलो. देखून आपल्या दुसऱ्या येण्यांत आमचो सोडवणार जेजू क्रिस्त आमच्या हलक्या व ओस्कोंत कुडीक आपल्या मोहिमेवंत कुडी सारकी करून रुपांतर करतलो. थोडोच काळ फाटीं स्पश्ट करून सांगचें म्हणल्यार 2002 वर्साक परिशुध्द मायेन आमकां उजवाडाचे मिस्तेर दिल्ले आनी चवथ्या उजवाडाच्या मिस्तेरांत सोमी जेजू क्रिस्त कशे भाशेन आपले शिश्यां मुखार मोहिमेन रुपांतर जालो त्या विशीं आमी नियाळ करता. तेच परी ताच्या दुसऱ्या येण्यांत जिवी आसात ते सगळ्यांचे तो मोहिमेन रुपांतर करतलो. तो तांच्या ओस्कोत कुडींक आपले सारकी मोहिमेवंत कुडी सारको रुपांतर करतलो. पूण जी कोण मरून गेल्यान आमची मोगाची मनशां, आमचे पुर्वज, तांचें कितें काय? कशे भाशेन तांकां एक मोहिमेवंत कूड फावो जातली काय? 1 कोरिंथकारांक 15 40:2 ते 40:3 आमी वाचता. मेलेल्यांचे पुनर्जीवनपणूय तशेंच. बियां वरी आमी वोपता ती कूड विनाशी, देव वयर काडटा ती अविनाशी. आमी वोपता ते हीन हलके, देव वयर काडटा ते मोहिमेन भरलोले. आमी वोपता ते ओस्कोत, देव वयर काडटा ते शक्तिवंत. होय, जी कोण मरण गेल्यांत तांकां पासून
पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक मोहिमेवंत कूड फावो जातली. म्हणटोच सोडवणेची पूर्णताय म्हणल्यार जिव्यांक आनी मेल्ल्यांक दोगांयकूय एक सासणीक मोहिमेवंत कूड परतून फावो जावप. पूण आयज पर्यान फकत ओतमोच सालवार जाता अशें क्रिस्तांवांनी सोत मानून घेतलां. पूण ताच्या दुसऱ्या येण्यांत जेजू एक व्हड सोडवणेचें काम करता. त्या म्हणल्यार आमचे कुडींची सुटका. जिव्या मनशाचें रुपांतर जातलें आनी मेल्ले मनीस अविनाशी सैमान पुनर्जीवन जातले. देखून ही जावन आसा सासणीक जिविताची भासावणी. आमी सासणीक कुडी सयत देवा बापा आनी देवा पुता सांगाताक सासणीक नव्या स्वर्गार आनी नवे पृथ्वीमेर सासणाच्या सासणाक जियेतली. जेजू जुआवाच्या शुभ वर्तमानाच्या 17व्या ओवेस्वराचे 3रे वळीन म्हणटा, तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. हें सासणीक जिवीत आमचे खाशा करूंक घेवंक आमी देवा बापाक आनी देवा पुताक दोगांयकूय वळखूंक जाय. पुता विशीं ताच्या पयल्या येण्यांत आमकां ताची वळख आसा. पूण देवा बापाक आमी वळखतांव काय? जेजू जुआवाच्या शुभ वर्तमानाच्या 16व्या ओवेस्वराचे 25वी वळीन म्हणटा, हें सगळें हांवें तुमकां वपाऱ्यांनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपाऱ्यांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. जेजू क्रिस्त आपल्या पयल्या येण्यांत देव बापा विशीं स्पश्टपणीन उलोवंक ना. होय, देव बाप जावन आसा पिळगे पिळगेन तावन लिपून आसलेलो एक व्हडतो गूट. पूण जेजू क्रिस्त परतून येता तेन्ना ताचे वरवीं आमी सुर्गीच्या बापाक शेकी वळखूंक पावतली म्हूण आमकां एक व्हडतो भरवंसो आसा. एका मनशाक वळखून घेवपा विशीं आमी उलयतात तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आमकां वळख मेळटा ती म्हणल्यार त्या मनशाचें नांव. आनी हांगासर आमी हेर खंयच्याय मनशाच्या नांवा विशीं उलयनात, पूण देवा बापाच्या भोव परिशुध्द नांवा विशीं उलयता. तर देवा बापाचें नांव कितें? यावे वो जेहोवा अशें जायते लोक म्हणटात. पूण हें जो आसा तो हांव हाचें हेब्रू भाशेन ट्रान्सलेशन जावन आसा तें एक नांव न्हय. एल शदाय, अदोनाय वो एलोहिम हाचे सारकें हें एक टायटल जावन आसा. ही सगळीं टायटलां आनी देवाचे गूण जावन आसात आनी ताचें खरें नांव न्हय. देवाक एक खरें नांव आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां सुम्याच्या मागण्यान हें परी शिकयलां, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. पूण ह्या मागण्यांत ताणें बापाचें नांव आमकां उगडापे करून दिवंक ना. शेवटाच्या दिसांनी देवाचें नांव उगडापे जातलें म्हूण केल्लीं बाकितां अजून पर्यान दुसऱ्या येण्यांत पुर्ती जावंक उरलोलीं आसात. आमी इसायास प्रवादाच्या 52 ओवेस्वराचे 6वे वळींत वाचतां, देखून आतां म्हजी पोरसां म्हजें नांव वळखूंक पावतलीं आनी ह्याच पासत तो दीस पावतोच जो तिका अशें म्हणटा, हो पळय हांव हांगा आसा, तो हांवूच म्हूण तिका गमून येतलें. तशेंच आमी हेब्रावांक बरयलेले चिटींत आवेस्वर 2:11-12 वळींत वाचतां, कारण तो मनशाक पातकांतली शुद्ध करता आनी ताका आनी ताणें शुद्ध केल्ल्यांक एकूच बाप आसा. ह्याच खातीर तांकां आपली भावा भयणी म्हणूंक तो लजेना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सो बेमाजार तुका वाकाणटलो. आपूण आपल्या बापाचें नांव सगल्यांक न्हय, पूण फकत आपल्या भावा भयणीक परगट करतलो म्हूण आयज जेजू तुमकां एक भासावणी दिता. होय, जेजू क्रिस्ताक आनी ताच्या भावा भयण्याक एकूच बाप आसा आनी सासणीक जिवीत जोडूंक तुमी बापाचें हें भोव परिशुध्द नांव वळखूंक घेवंक फावो.
चडशीं क्रिस्तांवां वाचतात ते स्तोत्र 91 व साम्स 91 जावन आसा. राखण आनी आसरो मेळून घेवंक एक मागणें. जे शेवटाच्या दिसांनी मरणादीक पिडेच्या व व्हड संकश्टाच्या वेळार जेन्ना 1000 जावन तुजे कुशीक आनी 10,000 तुज्या उजव्याक शेवटोन पडटले, तेन्ना हे मागणें अदीक गरजेचें. त्या वेळार देवाची भुरगीं जी बापाचो मोग करतात आनी ताचें नांव वळखतात, तांकांच ताची राखण फावो जातली. स्तोत्र 91:14 म्हणटा, तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. देखून देवाच्या पुताच्या दुसरे येण्यांत आमकां बापाचें नांव उगडापें जातलें आनी ताची आमी आशेवन वाट पळोवंक जाय म्हूण आमी पडयलां. पूण भोव वर्तो सर्व शक्तिवंत देवपुर्यान ह्या पृथ्वीमेर आपल्या भुरग्यांक भेट करूंक येता म्हूण तुमकां खबर आसा? होय, आमी न्हय फकत जेजू क्रिस्ताचीच वाट पळोवंक जाय, पूण आमी भोव वर्त्या देवा बापाची पुर्यान आशेवन वाट पळोवंक फावो. आमोस प्रवादाच्या 4थ्या ओवेस्वराचे 12वी वडींत देवाचें उतर आमकां हे व्हड घडणुके पासत तयारी करूंक सुचयता. हेच इस्रायला, तुजे विशीं करूंक हांवें चिंतलां आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक येता म्हणटोच इस्रायला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाच्या पुताच्या येण्या वेळार संवसाराचो शेवट जाता अशें आख्खोच संवसार मानता. पूण खरें म्हणल्यार देव बापाच्या येण्याक लागून सगळ्या धातूंचो आनी हे आख्खेच पृथ्वीचो भस्म जावन गोबोर जातलो. ह्या सोर पदवीदाराच्या येण्याच्या दिसा विशीं कोणाकूच खबर ना. आनी होच तो दीस जो देवाच्या पुतान सालवार करूंक नात तांकां गोंडोळांक सांपडायता. दुसरो पेद्रू 3:12 वडींत आमी वाचतात, ज्या दिसा मोडोब आगटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे धातू लासून कोट्टले, तो देवाचो दीस वेगी पावो म्हूण आशेन रावात. ह्याच कारणाक लागून परिशुध्द मायेन आपल्या भुरग्यांक आदी फुडेंच अशी शिडकावणी दिली. ह्या पृथ्वीचेर येवची आसा ते खास्तेची चोत्राय दवरात. पूण संवसाराचो शेवट हाडपी ही व्हड घडणूक घडचे आदीं जेजू पयलीं आपल्या सोपुरल्या हिंडाक सालवार करतलो म्हूण आमी पडयलां. संवसाराचो शेवट हो देवा बापान थारायल्लो एक दीस जावन आसा, जाचे विशीं फकत ताकाच खबर आसा. शेवटाचो काळ जावन आसा एक काळ म्हणजे अ टायम पिरियड जो देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यातावन सुरू जाता. त्या उपरांत देवाच्या भुरग्यांक एकठांय करप, तांचें शुद्धीकरण, मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपण, जिवी आसात तांचें रुपांतर आनी निमाणी जोडटी असल्यो घडण्यो घडटल्यो. आनी ह्यो घडण्यो घडोवन येयल्या उपरांतूच देव बापाचे येण्या वेळार संवसाराचो शेवट जाता. आनी त्या दिसा विशीं मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्या 24व्या ओवेस्वराचे 30 आनी 6 वडींत अशें बरयलां, पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुतांक व पुताक लेगून त्या दिसाची आनी ते घडयेची खबर ना. जुवाच्या 17व्या ओवेस्वराचे 3 वडींत जें कितें आमी वाचलोलें तें परतून उगडास करुया. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप, हेंच तें सासणीक जिवीत. आमकां सासणीक जिवीत मेळूंक जाय जाल्यार आमी 2 व्यक्तींक वळखूंक घेवंक जाय म्हूण आमी आदींच पडयलां. देव बापा विशीं आमी पडयलां की बापाक एक नांव आसा आनी तो पासून येतलो. तोरूय आनिकूय जाय तें जाणो जावन घेवंक उरलोलें आसा. दुसरो व्यक्ती जाचे विशीं आमी जाणा जावंक जाय तो म्हणल्यार देवाच्या पुता
जेजू क्रिस्ता विशीं, जाका देव बाप ताच्या दुसऱ्या येण्यान धाडटा. देवाच्या पुता विशीं आमकां आसलेलें गिन्यान पूर्णतायेक पावूंक फकत ताच्या पयल्या येण्या विशींच न्हय, पूण तो दुसऱ्या येण्यान परतून येता त्या विशीं लेगून आमकां ताची वळख आसूंक जाय. पूण परतून येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ताक आमी वळखतात काय? तो एक चोर कसो येतलो अशें पोरगोट करतात तें आमी आयकलां, आनी हाका लागून कोणूच ताची वाट पळयना व ताच्या दुसऱ्या येण्यांत ताका वळखून घेवपाची गरज समजना. पूण देवाच्या भुरग्यां खातीर जेजू क्रिस्त एक चोर कसो येना. आमी 1 तेसलोनिकांक 5:4 वडींत वाचतात. पूण तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. कळोवन नासतना येता त्या चोरा परी न्हय, पूण आपूण परतून येता तो काळ वळखून घेवंक जेजू क्रिस्तान आमकां जायत्यो खुणा दिल्ल्यो आसात. आनी जेजू उलयल्लो त्यो जायत्यो खुणा आयज आमचे भोंवतणीन घडटात. आमी संवसारभर झुजांचो आवाज आनी लोडांची दाग आयकतात. एकामेकाचेर दोनीपण स्थापीत करचे खातीर राष्ट्रां हेर राष्ट्रां आड झगडटात. देश वॉर ड्रिल्स म्हणगे अकस्मात गरज पडटा तेन्ना कशें परी झूज करूंक जाय ताची येसाय करतात आनी आपल्या फौजेची शक्ती दाखयतात. वेगवेगळ्या जाग्यांनी भुंयकांप जातात. US जिओलॉजिकल सर्वे वेबसायट हर एक दिसा संवसारभर घडटात त्या भुंयकांपा विशीं आमकां म्हायती दिता. जपान आनी US हाचे सारके देश महाभुंयकांप व मेगा अर्थक्वेक्सांच्या धोक्याची तयारी करतात. ह्या पिळगेंत कोविड-19 महामारीचो संवसाराक धक्को बसलो. ल्हान तशें व्हड, ग्रेस्त आनी गरीब दर एका व्यक्तीचेर ताचो एक सारको परिणाम जालो. ह्या धाकटुल्या व्हायरसान सरकाराक, वेपार धंद्यांक, शिक्षणाच्यो संस्थांक बंद उडून आख्याच संवसाराक आपले अधीन केलो. ते भायर सुर्यांत, चंद्रिमांत आनी नखेत्राचेर पासून घडपी खुणा आसात. सनस्पॉट्स म्हणजे सुर्या भितर दिश्टी पडपी काळे जागे आनी सोलर फ्लेअर्स म्हणजे सनस्पॉटांच्या लागसार जावपी उर्जाचे स्फोट. मिटराइट्स जे चंद्रिमाचेर परिणाम करतात आनी गॅलॅक्सींत लेगून घडटा त्यो खुणा नासा सारक्या सायटी वरवीं आमकां सगळ्यो दिश्टी पडटा. आमकां जायत्यो अभोगतीच्यो खुणा पासून आमचे भोंवतणीन दिश्टी पडटात. तिमोथाक बरयलोल्या दुसऱ्या चिटींत 3:1-5 वळींत देवाचें उतर अशें म्हणटा: हे मात जाणो जा, निमाण्या दिसांनी एक भिरांतकूळ काळ येवचो आसा. मनशां जातोलीं आपले ध्यान मन आपणाचेरूच दवरतात तसलीं, गिरेस्तकायेचे आशेची, गोरवीं, उर्मट, जास्त्यो मारपी, आवय बापायचें आयकनात तसलीं, अनुपकारी, भोगती नासलोलीं, तीं जातोलीं मुयपास नासलोलीं, दारूण काळजांची, बोगलांटी, कामचारी, निश्ठूर, सगळ्या बरेपणाचेर विरुद्ध, तीं जातोलीं घातकी, बेजबाबदार, बोडायन फुगलोलीं, देवा परस चड कुडीच्या सुखांचो मोग करपी. ती धर्मवंत मनशाचें सवंग घेतलीं, पूण तांच्या जिवितांत खऱ्या धर्माचें बळ दिश्टी पडचें ना. असल्या मनशांतावन पयस राव. आयज हें देवाचें उतर आमच्या समुदायांनी आनी कुटुंबांनी पूर्ण जालां. लोकांक एकामेकाक दिवंक वेळ ना. आमच्या भोंवतणी आमकां दिश्टी पडटल्या सगळ्यांची काळजां, मनां आनी आत्मेपुर्यान मोबायल फोनान गुलाम केल्यांत. देवाक दिवंक कोणाचेच लागीं वेळ ना आनी ह्या पिळगेंत वायट चडांत चड वाडलां. पवित्र पुस्तकांत सांगलोल्यो
ह्यो फकत थोड्योच खुणा जावन आसात, आनी देवान तुमकां आनीक जायत्यो खुणा दाखयल्यात आसतल्यो. मातेव 24:30-3 जेजू अशें म्हणटा, तेंच परी तुमी हें सगलें पळयल्या उपरांत तो लागीं पावलो दाराच्या उमऱ्यार आसा म्हूण जाणो जायात. तर जेजू आमकां हांगा सांगता की फकत जेन्ना आमी ह्यो खुणा पळोवंक शकतात आनी त्यो सगल्यो एकेच पिळगेंत एकाच बारोबर घडटात, तेन्ना ह्यो सगल्यो ताच्या दुसऱ्या येण्याच्यो आनी शेवटाच्या काळाच्यो खुणा जातात. आयज आमी ह्यो सगल्यो खुणा आमचे एक बोट मारून पळोवंक शकतात, आनी अशें आमकां ह्या सगल्या खुणाची जिवी साक्षीदारां केल्यांत. देखून आमी शेवटाच्या काळांत जियेतात म्हूण स्पश्ट जाता. शेवटाच्या काळांत घडपी आनीक एक भोव मुखेल खुणे विशीं देवाची उतर गोवायकी दिता. जुआंवाची पयली चीट 2:18 वोड अशें म्हणटा, म्हज्या सोपुर्ल्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो एकलो क्रिस्ताचो विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ताचे विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गोमून येता. हेच खुणे विशीं जी जावन आसा जायत्या खुणां मदली पयली आनी भोव मुखेल खुणा, ताचे विशीं मातेव 24:3-5 वडीन जेजू क्रिस्त आपल्या शिसा लागीं उलयता. तो जैतुनाच्या दोंगरार बसून आसलो तेन्ना एकवटें आसतना शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, हें केन्ना घडटलें तें, आनी तुज्या येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची खुणा कोण ती आमकां सांग. आनी परती पाळून जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात, कित्याक सोबार जावन म्हजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हूण येतले आनी जायत्यांक फटयतले. तर जेजू परतून येतलो तो काळ वळखूंक घेवंक एक मुखेल खुणा जावन आसा. ती खुणा म्हणल्यार सोबार जाण आपूण क्रिस्त म्हणून येतले, म्हणजे आपूण जेजू क्रिस्त म्हूण दावो करतले आनी हो दावो करून ते जायत्यांक फटयतले. ही दुसऱ्या येण्याची खुणा पूर्ण जाल्या काय? होय, हो दावो करतात तसले सुमार 20 डुप्लिकेट्स मसायाज वो खोटे क्रिस्त दिश्टी पडल्यांत. अशें दुसऱ्या येण्याची ही खुणा पूर्ण जाल्या. हे जावन आसात कांय न्यूज रिपोर्ट्स. ते करतात तो दावो चीत दिवन आयकात. To me that you are a son of God. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. Who are you biblically? I'm Jesus Christ, man, the second coming of Christ. I am. The Old Testament speak about me clearly, and the New Testament also. Alan John Miller, but I'm actually Jesus. Consciência de Deus. Do Deus que fez os homens, e não do Deus que os homens fizeram. Ama ni mwingine, ni mimi yule Yesu Kristo. नकली वो डुप्लिकेट्स सदांच ओरिजिनल वो जे खरें आसा ताच्या फाटल्यान येतात अशें न्हय. उदाहरण, खरी वो ओरिजिनल वस्त विकपाक लागल्या उपरांतूच डुप्लिकेट वस्तू बाजारांत येतात. आतां तुमी हे डुप्लिकेट वो कुड्डे क्रिस्त पळयल्यात म्हणटच तुमी कितें अनुमान करूं शकतात? होय, ओरिजिनल वो खरो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या पृथ्वीर परतून आयला. जेजू क्रिस्त जो 2000 वर्सां आदीं आयिल्लो, जाणें देवाचें राज परगटलें
खुर्सार मेल्लो, मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार चडलो. तो कूड घेवन परतून ह्या पृथ्वीमेर आयला. होय, आमकां अनाथ कशें सांडचो ना म्हूण ताणें आमकां भासावणी दिल्ली आनी आतां तो आमच्या सांगाताक सदांकाल रावंक आयला. आमेन. आतां आमी खरो जेजू क्रिस्त आयलो म्हूण पळयला म्हणटच एक प्रश्न उप्रासूंक शकता. जायत्या डुप्लिकेटा कडल्यान आमी खरो जेजूक कशीं वळखतलीं? ते जे नांवान येतात ताचे वरवीं आमकां तांची वळख मेळटली. जेजू आनी क्रिस्त ही नांवां सगळ्या कुड्ड्या क्रिस्तांनी घेतल्यांत. म्हणटच खरो देवाचो पूत ताच्या दुसऱ्या येण्यांत आपल्या नव्या नांवान आयला. प्रकाशवणेच्या पुस्तकांतल्या 3 अवेस्वराची 12वी वोड अशें म्हणटा: जैत व्हरतल्यांक म्हज्या देवाच्या मंदिरांतले हांव खांबे करतलों आनी थंयसरलीं ती आनीक भायर सरची नात. तांचेर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या देवाच्या शाराचें नांव म्हणजे म्हज्या देवा कडसून स्वर्गांतावन देवून येता त्या नव्या जेरुजलाचें नांव हांव बरयतलों. म्हजेंय नवें नांव हांव तांचेर बरयतलों. तर देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यांत ताचें नवें नांव कितें काय? इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या 7व्या अवेस्वराचे 14वी वोडींत आसलोले बाकीत म्हणटा: बरें तर सोर पदवीदारूच तुमकां एक खुणातलो. पळय, एक तोरणी बायल गोरबेस जाल्या. ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल म्हूण ताका नांव दवरतली. देवाच्या पुताचे दुसरे येण्यांत ताचें नवें नांव जावन आसा इमॅन्युएल, आमचें सोवें देव. होय, तो आमचें सोवें देव सदांकाल. तो रायांचो राय आनी धोनयांचो धोनी आनी देखून तो जावन आसा एम्परर इमॅन्युएल. 2000 वर्सां फाटीं जसो जुआंव बाप्तिस्ताक धाडलोलो तेच भाशेन देवान धाडलोल्या एका मनशा वरवीं आमकां ही दुसरे येण्याची बरी खबर जाहीर केल्या. हो देवाचो दूत, जाका कोराराचो दूत अशें म्हणटात, ताचे विशीं मलाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या 3 अवेस्वराचे 1 वोडींत आमी वाचता: पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी म्हजे मुखार पाठयतलो आनी जाका तुमी सोदतात तो सर्वेस्पोर अवचितूच आपल्या मंदिरांत येतलो. होय, ज्या कोराराच्या दुताक तुमी घेवंक आशेतात तो येतलो अशें सर्व शक्तिवंत सर्वेस्पोर म्हणटा. जुआंव बाप्तिस्ताक केन्नाच कोराराचो दूत म्हूण उलो करूंक ना. पूण हे बाकी देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यांत ताची वाट तयार करूंक देव धाडटा त्या एका मनशाचो उल्लेख करता. देवान ज्या मनशाक आमचे सोवें धाडला ताच्या कडल्यान जेजू क्रिस्ताच्या परतून येण्याची बरी खबर आमी आयकुया. 1000 വർഷം മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച് 3-ാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ദൈവപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും ശരീരം ധരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ നാമം ഇമ്മാനുവേൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ കർത്താവ്, എംപറർ ഇമ്മാനുവേൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. ഇതറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. होय, जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांतल्या 14व्या अवेस्वराचे 2 आनी 3 वोळींत दिल्ल्या भासावणे प्रमाणे जेजू क्रिस्त परतून आयला. म्हज्या बापाच्या घरांत रावंक पुष्कळ सुवात्यो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्ल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां
म्हजेशी व्हरतलो अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. तर मोगाच्यानो आमकां सुवात तयार करून जाल्ल्या उपरांत जेजू क्रिस्त परतून आयला ही बरी खबर तुमी आतांच आयकल्याय. आमचें रुपांतर करूंक आनी आमकां आपल्या सांगाताक आमी ताच्या बाराबर सदांकाल तिकान करतलीं ते आपल्या बापाच्या घरांत व्हरूंक तो परतून ह्या पृथ्वीमेर आयला. देखून पवित्र पुस्तक गोवायकी दिता ही आमकां ही सोडून फावो जावंक आनी आमच्या सुम्यान आनी सर्वोणारान ताच्या सांगाताक आमकां आपल्या बापाच्या घरांत व्हरूंक जाय तर आमकां पयलीं हे पृथ्वीचेर एक सुवातेर एकठांय करूंक जाय. आमी इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या 59 ओवेसवराचे 20 वडींत वाचता. पूण आपली पातकां सोडून दितात त्या जाकोबाच्या घराण्यांतल्यांक सोडोवचे खातीर सियोनांत एक सोडवणार येतलो उलयता तो सर्वेस्पर. तर जियोन जावन आसा हे पृथ्वीचेर एक सुवात जंय देवाचो पूत एम्परर इमॅन्युएल आपल्या सोपुरल्या हिंडा मुखार उगडापो जातलो. हें जियोन दाविदाचो इतिहासीक किल्लो न्हय पूण हें बाकीत केल्लें तें जियोन जें देवान खुद स्थापन केलां. जंय देवाच्या भुरग्यांक एकठांय करतात, शुद्ध करतात आनी ह्या निमाण्या दिसांनी देवाचो पूत दिता ते सोडवणेचे पूर्णताय पासत तांकां तयार करतात. आतां ह्या संवसारांतले जायत्या संस्थांक जियोन म्हूण नांव दिलां. तर तुमी खरें जियोन कशें वळखूंक शकतात? खरें जियोन जावन आसा ती सुवात जंय भोव वर्त्या देवाचें भोव परिशुध्द नांव जाहीर करतात. स्तोत्र आवेसवर 102 वोळ 21 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर. हेंच तें जियोन जंय तावन तुमी देवाच्या दुताक दुसरे येण्याची बरी खबर पोरगोट करता तो आयकला. आमी इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या 52 ओवेसवराचे 7 वळींत वाचता. कितली म्हूण सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. शुभ संदेश तो घेवन येता, दिवंक येता शांतीची खबर, सोडवण पोरगोट करता. सियोनाक तो अशें म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. निमाण्या मनसुबेचे आनी संवसाराच्या शेवटा आदीं पोरगोट जाता तसली खरेंच एक बरी खबर आसा म्हूण पवित्र पुस्तक गोवायक दिता. प्रकाशवणेच्या पुस्तकांतल्या 14व्या ओवेसवराची 6 आनी 7 वड अशें म्हणटा, त्या उपरांत आनीक एक देवदूत उंच वाऱ्यार उडटालो तो हांवें देखलो. पृथ्वीमेर जियेतल्यांक मुणगे, दर एका देसाक, दर एका कुळाक, दर एके भाशेच्या लोकांक आनी दर एके परजेक पोरगोटचे खातीर ताच्या हातांत सासणाचें शुभ वर्तमान आसलें. ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवाची भोक्ती करात आनी ताका महिमा दियात, कित्याक ताणें मनसुबी करचो वेळ पावलो. जाणें रचल्यांत सर्ग आनी संवसार, समदीर आनी उदकाच्यो झोरी, ताका साश्टांगी पडून नमस्कार करात. तर निमाण्या मनसुबेचे आदीं दर एका देसाक, दर एका कुळाक, दर एके भाशेच्या लोकांक आनी दर एके पोरजेक पोरगोटचे खातीर सासणाचें शुभ वर्तमान दिवन देवाच्या एका दूताक धाडला तो आमी पळयला. आपले येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची एक मुखेल खुणा कशी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त पुर्यान हे बरे खबरेच्या पोरगोटणे विशीं उलयला. जेजू मातेवाच्या शुभ वर्तमानाच्या 24व्या ओवेसवराचे 14वी वडींत आमकां सांगता आनी स्वताची साक्षी सगळ्या परजांक मेळचे खातीर हें सुर्गींच्या राज्याचें शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसारान पोरगोट जातलें आनी त्या उपरांत शेवट येतलो. फाटल्यान 2000 वर्सां तावन खुर्साचो निरोप पोरगोट करताले, तर ह्या निमाणे दिसांनी स्वताची साक्षी सगळ्या परजांक मेळचे खातीर
हे सुर्गींच्या राज्याचे शुभवर्तमान व सुर्गींच्या राज्याची बरी खबर आख्या संवसारान पोरगोट जाता. मार्कूचे शुभवर्तमान 22:1-15 अशें म्हणटा, नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचे राज येवचे जाले. जिवीत बदलात आनी शुभवर्तमान मानून घेयात. म्हणटोच आतां नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचे राज येवचे जाले. तुमी तुमचें जिवीत बदलपाचो आनी शुभवर्तमान मानून घेवचो वेळ हो. मोगाच्यानो, देव बापाचें नांव सगळ्या खुणा परस एक व्हडती खुणा जावन आसा आनी फकत ह्या शुभवर्तमाना व बरे खबरी वरवीं तुमकां बापाचें भोव परिशुध्द नांव कोडोन येतोलें. देवाच्या होर एका भुरग्याक साल्वार जावंक आपल्या सुर्गींच्या बापाचें नांव खबर आसूंक जाय. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकांतली 50व्या ओवेसराची 5वी वड अशें म्हणटा, सियोनाची वाट ती विचारतली आनी तेवशिल्ल्यान वाटेक लागून म्हणटली, चलया, केन्नाच विसरूंक नजो आनी सदांच तोखता तसलो करार करून सर्वेस्पराक चिटकून रावया. आमचे भाग्यवंत आंकवार माई सांगाताक आमी तुमकां सोडवणेचें शुभ वर्तमान व बरी खबर आयकूंक आनी देवाचें भोव वर्तें नांव स्थापन जाल्ल्या सियोनाक येवंक आमंत्रण दितात. भोव वर्तो देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन.